Sorvespora ecclesiastico, sasna nomantica. Sorvespora ecclesiastico, sasna nomantica. Tumbo fortho, tu podveda, tu shimoima, soglag fanta, tumbo fortho, tu podveda, tu shimoima, soglag fanta. Sorvespora ecclesiastico, sasna nomantica. Sorvespora ecclesiastico, sasna nomantica. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या बापा कडेन जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं जायत्या जाणांचो भावार्थ वाडलो. जायतीं जाणां ताचेर सत मानूंक लागलीं, पण कांय जाणांनी ताका वळखूंक ना, तो जेजू म्हूण वळखूंक ना. आयज मारिया मागदलेनाची खबर आमी आयकता. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तिणें ताका वळखूंक ना, पूण उपरांत वळखल्या उपरांत राबोनी म्हळ्यार गुरुजी असल्या उतरांनी तिणें ताका पाचारलो. हो भावार्थाचो तिचो जबाब जालो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमचोय दरेकल्याचो भावार्थ वाडूंक आमकां आदार आनी कृपा हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी आमची पातकां ओडकून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्त करुया देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पश्चात भाग्य सदांच वार मेरेन सगळ्या दुर्दांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुर्या देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या रया सोर्पुर्या देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे ग्रास कोता. सोमिया देवा देवाचे शिळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हे पास परबीन आमच्यो सख्तायेक तुवें आमकां गोठायेचें ओकोत दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केलें. तर आमकां तुज्या सर्गीच्या देण्यांनी ओदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना.
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरवे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी खुर्सार मारलो त्याची सुखदेवान ईश्वर आनी अभिशेक केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें घराणें तिरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकून तांकां व्हड कोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदुतांक ताणें म्हणलें, भावांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकाचें बोगसणें सोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमच्या खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवंक हाडटलो तितल्या खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोस्ते पिनगेंतलीं तुमकां सोडून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी तांचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कर्तुवां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो, तोच तांकां दुकाळाच्या काळार दानू दितलो. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं दी प्रिती. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावुया. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावलीं न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. हांणी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हळें, कित्याक म्हज्या सोमयाक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें फाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हळें, मारी. तिणें वळोवन ताका म्हळें,
राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा चडशें चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणें सोम्यांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. बाकाणे तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक दीस एक अस्तरी आपल्या पुताक, जो हॉस्टेलांत रावंक पयलींच फावट गेल्लो, ताका पावोवंक ती गेली. सगळें सामान घेवन ह्या हॉस्टेलांत रावंक पावोवंक गेली आनी तेन्ना पावून येतूच घरांत आपल्या पुताचो कूड आसलो थंय एक लॅटर पुतान बरोवन दवरलेलें तें ती वाचूंक लागली. आनी कशे भाशेन पुतान बरयलेलें तो तिका तिजो उगडास येतलो म्हूण, आय विल मिस यू मामी, हे भाशेन बरयलेलें तें ती रडूंक लागली. एके भाशेन पुताचें आनी तिचें हें नातें कुशीन कशें जालें, कित्याक तो पूत तिचे सोशिल्लो पयस हॉस्टेलान रावंक गेल्लो. पूण काळ भरल्या उपरांत जेन्ना पूत घरा येतालो तेन्ना ती पळयताली हो पूत तिचो ओदीक जबाबदारीचो जालोलो, रिस्पॉन्सिबल. आदी आवयक लागीं आसलो तेन्ना माय पुताचें हें रिलेशन सगळोच पूत मायेचेर दवरलेलो, तिचेर ताचें सगळेंच आसलें. आतां आपूण जबाबदारी घेवंक शिकलोलो आनी तेन्ना ह्या आवयक दिसलें पयस आसून तो पूत ओदीक बरो आपली जबाबदारी घेवंक शिकलो. भाव आयच्या ह्या शुभ वर्तमान पळय जाल्यार मारिया मागदालेन जेजू मारिया मागदालेनाक म्हणटा, म्हाका धरून रावूं नाका. जेजूची कूड आदले भाशेन नासली. इट वॉज अ रेजरेक्टेड बॉडी. तो पयलो आसलो ते भाशेन ताका ओळखूंक ती विसरली, तो म्हणून ओळखूंक विसरली. हें दाखयता की जेजूक चिटकून रावप गरजेचें, पूण तेच बरोबर जेजू दर एकल्याक आमकां पाठयता. चिटकूनच रावूं नाका, म्हाका धरून रावूं नाका हे भाशेन म्हणटा. थोडे फावटी पवित्र पुस्तक वाचूंकूच इगर्जेन कपेलानूच बसूंकूच आमकां बरें दिसता. जेजू चडशी रावूंक आमकां बरें दिसता, पूण जेजू म्हणटा म्हाका चिटकून रावूं नाका. तुजो रोल कितें आसा समाजान कर, हांव तुज्या सांगाती आसतलो. ह्या दिसांनी आमी जाणा कोरोना व्हायरसाक लागून कितलो लोक आपणाकूच विसरून दुसऱ्यांक मजत करूंक येता. जावं दोतोर नर्सी जावं हेर दुसरे ऑफिशल्स, पुलीस जावं कोण वेपार हाडून, जावं कोणाक रांदूंक हेल्प करून, जावं कोणाक वस्तू ना तांकां वस्तू पावोवन कितलोच लोक हेल्प करता, वो आदार करता, मजत करता. जेजूकूच चिटकून रावूंक नाका. पूण जेजू म्हणटा तूं आतां वच, तूं म्हजो संदेशकार जा, तूं जें कितें करचें आसा तें तूं कर. मारिया मागदालेना भाशेन आमचोय भावार्थाचो जबाब जावं दी. राबोनी ताका तिणें वळखतूच हो जबाब तिजो काळजांतान भावार्थाचो आयलो. जे भाशेन भगवान तोमासान म्हज्या सोम्या म्हज्या दोनया असलो भावार्थाचो जबाब ताचो आयिल्लो, मारिया मागदालेनाच्याय काळजांतान होच जबाब असलो आयलो, राबोनी, म्हजे गुरुजी. आनी होच गुरुजी तिका सांगता, तीच उतरां आमकां सांगता, म्हाका धरून रावूं नाका. होच म्हज्या भावा भयणांक होच संदेश पाठय की जेजू जिवन जाला आनी हो आमच्या मदें जियेता. हो संदेश आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी जेजूचे नांवी दुसऱ्यांक पावोवंक आमकां आदार आनी कृपा मागुया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक सय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पविदाद बाबा पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रमाणाक आनी महिमे आमच्या नाते पवित्र देवाक मानूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोण वळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख आनी आमी जोडून पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरअपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संवसार वांगडा तुज्या वैभवान सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नव्याच्या ताका सय सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर खंयची. क्रिस्परीचे वोन जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavataso good porgoduya. Jesu mero, Jesu fonzala, Jesu novia harietolo. Jesu mero, Jesu fonzala, Jesu novia harietolo. Bapa
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो आनी सोडवणेची काळ सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जी तुजी कुडा रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकृत कर. थंय आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई संगती भाग्यन धर्म दितान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणां. बाबडींदो जायतीं जाणां आमच्या लागीं मागता आपल्या पासत माग म्हणून आनी आमी तांकां आस्वासन दिता आमी आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करतले म्हणून. हे वेळार सगल्यांनी जाणी आमच्या लागीं मागलां आपल्या पासत माग म्हणून तांचो उगडास करया. कितें भाशेन हांव मागता जायत्यो फामिली दुयेंत आसा हो थोडीं जाणां जाणटे पिरायेक लागून आपल्या पासत माग म्हणटा. कांय जाणां कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टवता. कांय जाणां एड पिडेक लागून असल्या गराब्या पासत मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसा कोण जे आपलो वाडदीस समोर रमता तांकां देवाची कृपा देवाची मजत मागुया. जायत कडेन जायतीं जाणां आपल्या लग्नाचो दीस पाळटा तांचोय आमी उगडास करया आनी सगळी आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलेले प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामकें येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचे सामकें दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा तुजी काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. म्हजे भितरचे
क्रिस्ता बरोबर तुमी जिवंत जाल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचेर जावं दी तुमच्या ओतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थया. सोर पदवेदारा देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक अमोलीक देणी तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माये मोग आमकां चाखूंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां स्वर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. उपकार सर्वेस्पराक जय जय. गायनाचो अंक K6. Mornantlo civo salo soi soi, fonatlo Jesus solo soi soi. Mornantlo civo salo soi soi, fonatlo Jesus solo soi soi. Sorpod vedar roznahara, koili koso fohunazo, koran chandorun zait, jivitacha godnaharak, dolir gulam mornazo, koran chankorun zait. Mornatlo civo salo soi soi, fonatlo Jesus solo soi soi. Mornatlo civo salo soi soi, fonatlo Jesus solo soi soi.